नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढलो. कद्रा जलाशयाचे 8 गेटां सोडला 40,000 क्युसेक्स उदक. गो ही राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा म्हणून रक्तान राष्ट्रपती आणि प्रधानीक बरयले पत्र. जिल्हा केंद्र कार्यकारी पत्रिका संघा वतीन दिवची टागोर पत्रिका प्रशस्तीची घोषणा. किरवत्ती लोअर प्रायमरी प्राथमिक शाळेची इमारत कोसळली. जोयडा तालुक्यात मुसळधार पाऊस, जनजीवन विस्कळीत. काणकोण तालुक्यात आज सकाळच्यान पावसान काढले झोपडून. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आतपळ्या सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढलो. कद्रा जलाशयातून 40,000 क्युसेक्स उदक भायर सोडले. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या आठवड्याच्या सतत पडच्या पावसान या 2 दिवसात खूप प्रमाणात जोर धरला. जिल्ह्यात बऱ्याच जाग्यार पावसान घरां आणि कृषीभूमी जलावृत जालात. थोड्या कडेन काही शाळा पडलात. डोंगर घुडे कोसळिल्ली घटना घडलात. कारवारात आज सांजेर खूप प्रमाणात पावस पडलो. कद्रा डेमाचे 8 गेट ओपन करून न्हंयत 40,000 क्युसेक्स उदक सोडला. कद्रा श्री महामाया देवस्थान जलामृत जाला. जोयडा मार्गात 80 घाट कोसळून रस्तो बंद आसा. हळयाळ तालुक्यात आंबेवाडीत व्हळाचे उदक व्हांवन कोबोची कृषी जमीन बुडली. शिरशी तालुक्यात गुडनापूर न्हंयत उदकाचे प्रमाण वाढला. बाजूचे बंगारेश्वर देवस्थान जलामृत जाला. अंकोला सुंगसाळात गंगावळी न्हंयचे उदक भंद राष्ट्रीय हमरस्तो 66 हुबळी अंकोला मार्ग संपूर्ण बंद जाला. येल्लापूर भागाचो अर्बैल घाट कोसळण रस्तो संपूर्ण बंद जाला. अशें ह्या पावसान जिल्ह्यात बऱ्याच कडेन नुकसान जाल्लें आसा. खूप कडेन रस्ते बंद जालात, कोणाली घर कोसळलात. अशा ह्या पावसान खूप प्रमाणात जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा. जोयडा तालुक्यात मुसळधार पाऊस, जनजीवन विस्कळीत. जोयडा तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू असून जनजीवन विस्कळीत झाले आसा. तालुक्यातल्या सगळ्याच भागात गेले 2 दिवस जोरात पाऊस पडते आसा. ताका लागून तालुक्यातले न्हंय, तळे, व्हळ भरून वाहू लागलात. काही जाग्यार पावसाच्या उदकामुळे भात शेती उदका सकयल गेलात. भारतीय हवामान विभागान मुसळधार पावस पडतलो म्हण इशारा दिल्लो. त्या प्रमाणे मुसळधार पावसान हजेरी लायली. जाल्यार रात्री पासून पावसाचो जोर वाडील असून अनेक भागात उदक भरिल्लें आसा. रस्त्याचेर न्हंयचे आणि शेतात तळ्याचे रूप येयिल्लें आसा. शेतात उदक साचिल्ल्यान भात लावणी करच्याक व्यत्यय येयिल्लो आसा. पावसामुळे नागोडा गावाक जोडच्या पुला वयल्यान उदक गेल्ल्यान नागरिकांली गैरसोय जाली आसा. बाजार कोनांग, कसलरोक, अखेती असू पंचायत क्षेत्रांतल्या अनेक गावात विद्युत पुरवठा खंडीत जाल्लो आसा. गेल्या 2 दिवसांपासून जोरदार कोसळत आशिल्ल्या पावसामुळे जोयडा आणि रामनगर बाजारपेठेत शांतता पसरिल्ली आसा. काळी न्हंयच्या उपनद्या आशिल्ल्या पांढरी आणि कान्हेरी न्हंयतले उदकाचो प्रवाह भायर येयला. ताका लागून ह्या भागातल्या लोकांक ये जा करच्याक त्रास जाती आसा. कुंभारवाडा लागीं कातेली हांच्या शंडील महाराज पुला वयल्यान उदक वाहती आसा. आज पावसाचो जोर वाडिल्ल्यान 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी अडचणी वाडील आसात. गो ही राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करा, रक्तान प्रधानीक बरयले पत्र. कारवार. राज्यात जनावरांची गोहत्या कायदो लागू केला तरी गोहत्येची घटना वाढते आसात. चोरेन जनावरांची तस्करी जातेर आसा म्हण गो राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करा म्हण कारवार नंदनगदाचो युवक रोशन शेट्टी हेमी राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानी मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाक स्वताच्या रक्तान पत्र बरयला. रोशन शेट्टी हेमी गेल्या 5 वर्सांच्यान गो तस्करी आणि गो हत्या विरोध करून सरकाराला लक्ष वेधचे खातीर खूप काम करताले. तशें म्हण राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाक रक्तांत पत्र बरोवन गो हत्येचो कायदो कडक करा म्हण तेमकां कळयला आणि हेजे बद्दल कठीण असो कायदो करून असले व्यक्तीचेर क्रम घ्या अशी विनंती केला. रोशन हेमी खंयी जनावरां अपघात जावन पडल्यार गो तस्करी वेळार फुडें उरतात. गेले काही महिन्यापैकी गो हत्या निषेध कायदो केलो तरी तस्करी हत्या चालूच आसा. इतलेंच न्ही तर रात्री वेळार हरवळ गरवाक, वासराक कारीत भन व्हरची घटना सुद्दां घडतेर आसात. हेजेर निर्बंध घालूं जाय म्हण त्या पत्रात बरयला. सरकार हेजेर कितें क्रम घेता ते गोप्रेमी वाट पळयतात.
किरवती किरिय प्राथमिक शाळेची इमारत कोसळली. जोयडा तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कुंभारवाडा ग्रामपंचायत क्षेत्राची किरवती हांची सरकारी किरिय प्राथमिक शाळेची इमारत कोसळली आसा. पावस आणि जोरदार वारो आशिल्ल्यान शाळेची इमारत कोसळली. मात्र बकरी ईदची सुट्टी आशिल्ल्यान कसली जीवितहानी जावं ना. उत्तर कन्नड जिल्हा केंद्र कार्यकारी पत्रिका संघा वतीन दिवची टागोर पत्रिका प्रशस्तीची घोषणा. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा पत्रिका कार्यकारी संघा वतीन 2016 सालाच्यान दिवच्या टागोर पत्रिका प्रशस्तीची या वर्षाची प्रशस्ती घोषणा केली. या वर्षाची टागोर पत्रिका प्रशस्तीची 25 जुलै पत्रिका दिवसच्या निमित्तान कारवारच्या सिद्धर ग्रामात प्रदान केली. या वर्साक प्रशस्तीक पात्र जाल्ले विजय कर्नाटक शिवमोगा ब्युरोचे मुख्यस्थ विवेक महाले भटकळ, तसेच दिग्विजय न्यूज उत्तर कन्नड जिल्हा बातमीदार शेषगिरी मंडळी भटकळ आणि प्रजावाणी उत्तर कन्नड जिल्हा बातमीदार सदाशिव MS दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे सुಳ್ಯ गावचे हेमगेल निवड झाला. जिल्हा पत्रिका संघाचे अध्यक्ष TB हरिकांत हेमगेल्या अध्यक्षतेत जाल्ल्या सर्वसामान्य सभेत सर्व सदस्याच्या अनुमतीन या तिघी जाणां प्रशस्ती दिवचो निर्णय झालो. काणकोण तालुक्यात पावसान काढले झोडपून जनजीवन विस्कळीत. काणकोण तालुक्यात आज सकाळच्यान पावसान झोडपून काढले. ताका लागून जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा. आज काणकोण पालिका क्षेत्रांतल्या पणसुले, 4 रस्ता, पाळोळे, देवबाग रस्त्याचेर उदक भरिल्लें आसा. उदकान भरिल्ल्या रस्त्या वयल्यान वाड करताना वाहन चालकाली आज अक्षरशः दमछाक जाली. काणकोण तालुक्यातल्या ग्रामीण भागात आशिल्ल्या रस्त्याच्या बाजून आशिल्ले गटार उपशेल नाशिल्ल्यान त्याचो परिणाम वाहन चालकाक भोगच पडलो. फाटले 2 दिवसात ह्या तालुक्यात 6 इंच पावस पडलो. अनेक जाग्यार उदक वयची नैसर्गिक वाट बंद केली आसात. शेतां जमीन उदकान भरिल्ली आसा. किंदळे, बाबरे, पणसुले रस्त्यांची तर पूर्ण वाताहत जाली असून रस्त्याचेर सगळे कडेन पडिल्ल्या खड्ड्यात उदक भरून आशिल्ल्यान वाहन चालवचे धोकादायक जाल्ले आसा. आगोंद आणि दुमाणे परिसर सुद्धा उदकान भरिल्लो आसा. ह्या तालुक्यात सगळे न्हंयची उदकाची पातळी ओलांडिल्ली आसा. तरी परिस्थिती नियंत्रणात आसा. जोरदार पावस पडटे आसल्यान बी तालुक्यात व्हडली पडझड जाली ना, अशी माहिती काणकोण अग्निशामक दलान दिली. पावसाचो जोर कायम रावती आशिल्ल्यान आपतकालीन यंत्रणा सज्ज दवरिल्ली आसा. चापोली धरणाची पातळीत वाड जाल्ली असून ती 38.41 RL जाल्ली आसा. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 4, अंकोला 8, कुमटा 7, होन्नावर 7, भटकळ 4, येल्लापूर 6 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 79 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 52,733 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 51,630 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 385 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 37 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 348 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 718 कोरोना रुग्णाले मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.